नमस्कार. आयच्या खाशेल्या कार्यावळीन तुमकां सगळ्यांक येवकार. आणि आमी खुबश्या फावटी पळयतात की एक मनीस जेन्ना आपल्या फिल्डान जेन्ना इतलीं वर्सां काम करता, सर्वीस दिता, तेका फेम मेळटा आणि त्या भितन तो मागीर जेन्ना तो रिटायर जाता त्या वेळाचेर तेका आपल्या त्या फिल्डा खातीर जो मोग आसता तेज्या कारणान तो फुडें तो कंटिन्यू करता वेगळ्या रोलान. सो आयज आमच्या वांगडा असोच एक मनीस आसा जेणे आपूण रिटायरमेंट घेवन म्हणजे रिटायरमेंट जालो तेजें, बट तेज्या उपरांत सुद्दां तेणे आपली फिल्ड कंट्रिब्युशन चालू दवरला. आमच्या वांगडा आसा फॉर्मर गोवा विकेट किपर रणजीचो आमचो राहुल बापकेणी. राहुल, तुका आयच्या कार्यावळीन येवकार. कशें दिसता आतां तूं एग्जाम आसली तुजी मॅच रेफ्रीची, तूं ऑल इंडिया 6th रँकार पावला बरोबर? येस. सो कशें दिसता आतां? बरें दिसता. म्हणजे स्टार्ट केल्लें एज अ प्लेयर पयलीं, तेज्या मागीर आय वॉज इन टू कोचिंग फॉर पास्ट 6 years आनी आतां एक न्यू रोल आसा. सो खूब हॅप्पी आसा. जे एफर्ट्स घातलेले तेजो एक हे मेळ्ळो, म्हाका रिजल्ट मेळ्ळो, बरो रिजल्ट मेळ्ळो. मागीर क्रायटेरिया कितें लागता रेफ्री? आणि आमच्या खुबश्या फावटी पळयता की क्रायटेरिया आसता कांय तरी, एग्जाम दिवची पडटा, प्लस तुका कितें नॉलेज आसची पडटा. क्रिकेट नो डावट तूं क्रिकेट प्लेयर असल्या कारणान तुका थोडे तरी इन्फॉर्मेशन आसतली, बट एक एकदां काही प्लेयरांच्या मनान वेगवेगळे डाउट्स असता. पूण जेन्ना तूं स्टडी करता त्या विशयाची तेन्ना तुका कळटा की हे सुद्दां आसूं शकता. सो तुका आतां इतलें तूं स्टडी केलें हेचेर, सो ह्या फुडें क्रायटेरिया कितें आसता तेका? पयलीं म्हणजे मॅच रेफ्री तुका क्रिकेट खेळनासतना जावपाक मेळना. म्हणजे फर्स्ट तेंच्यांनी BCCIची क्रायटेरिया आसा की 20 रणजी ट्रॉफी मॅचीस मिनिमम खेळपाक जाय. तेज्या मागीर तुका 5 years कुलिंग पिरियड जाय. म्हणजे आफ्टर रिटायरमेंट तुका 5 years जावनूच ही एग्जाम अपियर करपाक मेळटा. सो ती तेंची क्रायटेरिया आसा. तेज्या मागीर असोसिएशनान तुका तुजें नांव धाडपाक जाय. एवरी असोसिएशनाक 3 players नाल्यार 2 players अशें तेंचे आसता, ते थंयसर धाडटा ऑल इंडिया. आनी मागीर थंयसर अरावंड 70 to 80 प्लेयर्सां मदीं एग्जाम जाता. आनी थंयच्यान ते तांकां जितकी रिक्वायरमेंट आसा तितके ते पॅनलान इन्क्लूड करता. ह्या वर्सा आमकां तेंच्यांनी 10 घेतला. 10 टॉप 10 आसा तांकां इन्क्लूड केला पॅनलान. इयर बिफोर जाल्ली तेन्ना अरावंड 12 कितें घेतलेले. सो तेज्या मागीर आतां तेंचे मे बी ट्रेनींग बीन आसतली, आनी तेज्या मागीर सिजन जेन्ना स्टार्ट जातलो तेन्ना आमकां ते असायनमेंट्स दितले कितें आसा ते. साधारण एक मॅच रेफ्रीचो रोल वेगळो आसता. जसं आमी म्हणटा की खंयचे कोड ऑफ कंडक्ट जो ग्राउंडाचेर मेंटेन करचो आसता प्लेयरांनी म्हण, सो तेजेर लक्ष आसता. सो त्या भायर आनी कितें रोल आसता रेफ्रीचो? मेन रोल म्हणजे मॅच रेफ्रीचो रोल स्टार्ट जाता मॅचीच्या आदल्या दिसा. आदल्या दिसाच्यान तुका पयलीं वचोन तो ग्राउंड बीन फूल मॉनिटर करचो पडटा की बाबा ओके सगळे फॅसिलिटीज आसा. मागीर अलॉंग विथ अंपायर्स बरोबर की सगळे फॅसिलिटीज सारके आसा, विकेट कशी प्रिपेरेट केल्या. मागीर इवन भायल्यो गोश्टी, ड्रेसिंग रूम, एक कॅमेराज मॉनिटर करचे पडटा. मागीर जो कितें वॉटरिंग प्लॅन म्हणटा, म्हणजे वॉटरिंग केन्ना करतले बीन सगळे क्युरेटरा वांगडा अलॉंग विथ होम असोसिएशन सगळे गोश्टी तुका जाग्यार घालच्यो पडटा. आनी अलॉंग विथ दॅट दोनूय टिमीच्या प्लेयर्सांक जे कॅप्टन अलॉंग विथ प्लेयर्स तेंच्या वांगडा तांकां स्पेशली कॅप्टन मिटींग करची पडटा तांकां मॅनेजराक घेवन की कशी गेम कंडक्ट जातली, कितें तुमी करूंक जाय, कितें करूंक जायना, कितें केल्यार तुमकां प्रॉब्लम जावं शकता, नाल्यार स्मूथ वेन कशी गेम जातली. थंयच्यान स्टार्ट जाता. तेज्या मागीर नेक्स्ट डे जेन्ना गेम स्टार्ट जाता तेन्ना टॉस करपाचो. तेन्ना मागीर कितें आसा एक आयडियल एनवायरमेंट क्रिएट करपाचें फॉर प्लेयर्स एज वेल एज अंपायर्स की बाबा स्मूथ वेन गेम कंडक्ट करपाची. हो मेन रोल की. आनी जेन्ना अशें जातलें की मॅच रेफ्री नोटीस ना जावचो, इनविजिबल आसतलो, हेजो मिनींग की तुवें काम तुजें बरें केलां, की गेम स्मूथली जाली. आतां तुमी पळयता आसतलें इंटरनॅशनल गेमीन मॅच रेफ्री कोण नोटीस करना. तेन्ना जाता जेन्ना कितें इश्यू जाले, कितें जालें तेन्नाच मॅच रेफ्री पिक्चरान येता. बरोबर. सो जर मॅच रेफ्री दिसोंक ना हेजो मिनींग की तुवें तुजें काम बरें केलां. आमी जेन्ना भुरगे आसले पळय तेन्ना आमकां फक्त दिसतालें की अंपायर इज द बॉस ऑफ द गेम. सो पूण तेज्या उपरांत जेन्ना आमकां कळपाक लागलें की रेफ्री सुद्दां आसता, जेचो रोल वेगळो आसता. सो आतां म्हाका सांग की आमी सगळ्या लोकांक सगळे म्हणजे फक्त आपल्या भुरगे क्रिकेटर जावचे ही इच्छा आसता. पूण ह्या क्रिकेटीन सुद्दां वेगवेगळे डिपार्टमेंट्स आसा, वेगवेगळे कंपोनंट्स आसा. लायक अंपायर जावं शकता कोण, किंवा कॉमेंट्रीन आपले करियर करूं शकता. सो तुवें आपूण वेगळें निवडला
ऑब्वियसली की तुवें रेफ्री जावचो अशें तुवें निवडला. सो ह्या दृश्टिकोनाकडे तूं कसो पळयता की लोकांक आनी मोटिवेट करपाक की तेंची जी भुरगीं आसात जे क्रिकेट खेळटा, क्रिकेट मोगी आसा, जे केन्ना मे बी केन्ना क्रिकेटीन व्हडले हेचेर पावंड्याचेर खेळोंक ना, स्टेट लेवला किंवा नॅशनल लेवला किंवा इंटरनॅशनल लेवला खेळोंक ना केन्ना, पूण जेची मोग आसा क्रिकेटी खातीर तेणे तेका दिसता, तुका दिसता की तेणे ह्या फिल्डान आपलें कंट्रिब्युशन तो करूं शकता अशें तुका दिसता? 100%. एक आमच्याकडे एक्झाम्पल आसा हर्षा भोगले सर, की ते केन्ना क्रिकेट खेळोंक नासले, मात इतके पॅशनेट आहले अबाउट दॅट गेम, इतकी तेणे नॉलेज आसा, हें आसा की तेणे एक ही इज वन ऑफ द बेस्ट कॉमेंटेटर्स. बरोबर. तशें आमी म्हणटा की ताका इतकी नॉलेज आहा, इमेन्स नॉलेज, की तो प्लेयराक इतको स्टडी करता, सो ऑफकोर्स करूं शकता. मात जर तूं खंय तरी एक लेवल कितें तरी क्रिकेट खेळा न्ही, जाल्यार तुका आनी हेल्प जातले ते, की तुका आनी बारीकसाणेन ते स्टडी करपाक मेळटले अशें म्हाका दिसता. मात 100% अंपायर्स जावं शकता, कोच जावं शकता, मात तुका तशी मेहनत जाय. तुका जर जस्टीस करपाक जाय आनी तूं जर क्रिकेट खेळोंक ना आनी जर तुका जस्टीस करपाक जाय त्या जॉबाक, जाल्यार तुका मागीर बाकीच्यो गोश्टी खूब लक्ष घालून करपाक जाय. म्हणजे कोचिंग कोर्सीस आहा ते करपाक जाय सारखे, तितून स्टडी करूंक जाय. सो 100% करूं शकता. आनी खूब एरियाज आसा क्रिकेट प्लेयर सोडून, खूब वायड आतां अशें BCCIन येदी व्हडली इनिशिएटीव घेतला की खुबशे आनी अशें तेंच्यांनी एज अ करियर घेवं शकता तुमी, कॉमेंट्रेटर बीन अशें, नाल्यार अंपायर्स म्हण, खूब गोश्टी आहा ज्यो करूं शकता. जशें तुवें म्हटलें की मॅच रेफ्री हो केन्नाच चडसो फिल्डार दिसना, तो अनहेड तेजे कॉन्ट्रिब्युशन्स आसता. जसो आतां सपोज एका पिचाचेर सपोज जर मॅच जाली आनी थंय जर पीच जर बरी ना जाल्यार ते कितें करता मागीर? मॅच रेफ्रीचो रोल आसता भितर? मॅच रेफ्री एक्झॅक्टली आमकां हँड ओवर केन्ना जाता, टॉस जाता पळय तेन्ना आमकां विकेट हँड ओवर जाता. अच्छा. तेज्या मागीरचे फूल डिसिजन आमचे आसता अलॉंग विथ अंपायर्स. बरोबर. तेज्या पयलीं होम असोसिएशनची रिस्पॉन्सिबिलिटी आसता की ती विकेट कशी करता ती. आमकां त्या विकेटीचे पिचीचे रिपोर्ट आमी BCCI करता की ही बाबा बरी आसली काय ना, तें आमचें काम. आनी ड्युरींग मॅच सांबाळपाचें, तेच्या पयलीं आमच्या हातीन ना. बरोबर. ओके, सो तशें आसता. मॅच रेफ्रीचो रोल तसो आसता विकेट रिलेटेड. ओके. म्हाका सांग, तुज्या फाटल्यान कितलेशेच जाणां आसतले जेंच्यांनी तुज्या ह्या अचिवमेंटा खातीर तुका कंट्रिब्युशन दिलां आसतलें. सो कोण कोण आसले तुज्या फाटल्यान? पयलीं म्हणटा ते GCAक थँक्यू म्हणटा की म्हाजें नांव रेकमेंड केलें, म्हणजे फेथ दवरलो की बाबा हो करूं शकता हे. एक म्हणजे आमचे प्रेजिडेंट विपुल फडके, मागीर आमचे वायस प्रेजिडेंट सेक्रेटरी शांबा देसाय, जॉयंट सेक्रेटरी रुपेश नायक, ट्रेजरर दया पागी, ICA मेंबर आदित्य आंगले आनी राजेश पाटणेकर सर. तेज्या मागीर ते म्हाजे जे आतां म्हणटा ते टिचींग हें आसा, म्हणजे जेंच्यांनी म्हाका आमचे जे आमचे थोडे मॅच रेफ्रीज आसा, नाल्यार करंट मॅच रेफ्रीज, सिनियर मॅच रेफ्रीज आसा, बाळकृष्ण मिस्कीन, विवेक कोळंबकर, आनी लास्ट इयर जो पास आमचे म्हणजे प्रिवियस हेका जो पास जालो रोहित अस्नोडकर, सो तेणें टॉप केल्ले त्या वर्सा. सो हेंच्या अंडर जे म्हाका शिकपाक मेळ्ळें की तेंच्यांनी जो म्हाका गायड केलो, ऑब्वियसली म्हाका थोडी क्रिकेट खेळा मागीर कोचिंग हितून म्हाका एक्सपिरियन्स आसलो. बरोबर. हांवें इवन NIS केल्ले, नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स, थंयसर आमकां स्पेशल एक लॉचेर सब्जेक्ट आसलो, डिप्लोमा केल्लो 1 year कोचिंग. तेज्या मागीर GCAन अंपायर्सचे सेमिनार केल्लो तेन्ना हांव अपियर जाल्लो मुद्दम, की म्हाका ती नॉलेज जाय आसली की हें कशें वर्क जाता. सो ते हांवें पास केल्ली, क्वॉलिफायड एम्पायरूय आसलो हांव GCAचो अलॉंग विथ कोचिंग. सो ती नॉलेज जावन हेंच्यांनी जो म्हाका गायड केलो, म्हाका नॉलेज आसली प्लस हो गायडन्स जो मेळ्ळो, जे कोड ऑफ कंडक्ट रिलेटेड, प्लेईंग कंडिशन्स जे वास्ट खूब हें आसा, त्या गायडन्सान म्हाका जो तेंच्यांनी टायम दिलो आतां इतके दीस, लास्ट प्रिवियस 1 month म्हाका खूब टायम दिलो तेंच्यांनी, आनी इन डिटेलान मातशें सारकें शिकयलें. हांवें तांकां क्वेश्चन विचारले, ते आन्सर केले टायम घेवन. तेज्या खातीर म्हाका खूब एडवांटेज जाली ह्या हेका. दुसरें म्हणजे आमचे क्वॉलिफायड जे अंपायर्स आसा, यशवंत बर्डे आनी सय्यद खलीद, तेंच्यांनी जेन्ना जेन्ना कितें क्वेश्चन्स आसले फोन मारले, सदांच एंटरटेन केला. घरा तेंच्या वचोन हांव तेंकां मेळ्ळो, तांकां विचारले हें कशें कितें कशें. सो त्या नॉलेजीचेर म्हाका खूब हेल्प जालो. हेंच्यांनी म्हाका खूब गायड केलो आनी खूब हेल्प केलो. एक्स सेक्रेटरी जे आसले रोहन गांवस देसाय,
आनी आतां सद्या ते BCCI जॉयंट सेक्रेटरी आसा. सो तेंच्यांनी म्हाका तेन्ना खूब सगळ्यांनी हेंच्यांनी बरो सपोर्ट केल्लो. सो त्या खातीर म्हाज्या कोचिंगानूय म्हाका खूब सपोर्ट आसलो, अलॉंग विथ हितून म्हाका पुश करपाक खूब सपोर्ट आसलो सगळ्यांचो GCA कमिटी मेंबर्स. खरेंच एक तुजी अचिवमेंट ही खरेंच आमच्या गोंयकारां खातीर एक व्हडली गजाल, बिकॉज तूं आतां एक व्हडल्या पावंड्याचेर वेगळ्या रोलान आमकां पळोवपाक मेळटलो. तुजें कंट्रिब्युशन आसतलें तितूनय, कांय डावट ना भितर. आनी ऑब्वियसली तुजें हार्डवर्क आमी पळयलां फाटीं, की तूं इतलीं वर्सां गोंया खातीर खेळ्ळा आनी तेच्या उपरांत तूं कोचिंग केलां. सो इतलो हार्डवर्क आमी तुजो पळयला फाटीं. सो आतां वेगळ्या रोलान तुका पळोवपाक अवश्य आमकां आवडटलें. म्हाका सांग की आतां गोवन क्रिकेटर्स आसा ते खुबशे आतां पळय दिलीप सरदेसाय उपरांत तेच्या उपरांत कोणूच क्रिकेटर जावंक ना जो इंटरनॅशनल खेळा. सो तुका दिसता की खंय आमी कमी पडटा किंवा कितें इम्प्रुवमेंट आमी हाडपाक जाय की जेणे करून की आमचे प्लेयर आमकां व्हडल्या पावंड्याचेर पळोवपाक मेळटले. IPLान आमी पळयल्या की खुबशे प्लेयर्स येयले. शदाब जकाती येयलो, सुयश प्रभुदेसाय आसलो, मागीर स्वप्नील हसनोडकर आसलो, कितलेशेच जाण येयल्या. पूण तांकां इंटरनॅशनली खेळपाक केन्ना चान्स मेळोंक ना. कित्याक दिसता की खंय आमी कमी पडटा किंवा कितें इम्प्रुवमेंट जाय हांगा? आतां तुमी दिलीप सरदेसाय सरांचें जर नांव घेतलें, दिलीप सरदेसाय सर आपली फूल क्रिकेट म्हाका दिसता मुंबय खेळ्ळा. आपले तेजे जे इनिशियल हे आसले सगळे तेणें मुंबय खेळ्ळा तो. सो म्हाका पर्सनली कितें दिसता, हो म्हाजो ओपिनियन आसा की पयलीं म्हणटा ते एक जेन्ना भुरगो स्टार्ट करता तेजे बेजिक्स इम्पॉर्टंट. बेजिक्स एक बऱ्या अंडर गुड कोच तुवें आपले बेजिक्स पयलीं सारके करपाक जाय. व्हेरी इम्पॉर्टंट. आतां खूब जाणांक अशें दिसता की T20 येयला म्हणून बेजिक्स इम्पॉर्टंट ना काय, पावर चड इम्पॉर्टंट आसा, अशें ना. म्हाका दिसता पर्सनली की बेजिक्स आर व्हेरी इम्पॉर्टंट. तुजे जेन्ना बेजिक्स सारके आसतले तेन्ना तूं तो रोल बऱ्या तरेन करूंक पावतलो. स्कील तुजें तशें हें जातलें. सो एक तर तुजे पयलीं बेजिक्स सारके जावंक जाय. नेक्स्ट एकदां तुजे बेजिक्स जाले की जितको तूं बऱ्या लोकां वांगडा खेळटलो क्रिकेट, म्हणजे बरें कॉम्पिटेटीव लेवल खेळटलो, तितको तूं बरो जातलो. कॉम्पिटेटीव लेवल खेळप व्हेरी इम्पॉर्टंट. आनी कॉम्पिटेटीव लेवल तुका इंडियेन खंय आसा, बेंगलोर. कित्याक ह्यो टिमी त्या खातीर बऱ्यो करता. मुंबय, दिल्ली अशे खुबशे जागे आसा जंय तुका क्वॉलिटी क्रिकेट जाता, जी डॉमेस्टीक म्हणटा आमी, म्हणजे आमची आतां. सो म्हाका दिसता की प्लेयरांनी थंय वचोन जाता तितके खेळपाक जाय ते बऱ्या प्लेयरां वांगडा. तेन्ना तूं एज अ प्लेयर ग्रो जातलो. तेन्ना तुका तो कॉन्फिडन्स येतलो. मागीर तुका स्टेट मॅच इज जस्ट अनदर गेम कशी दिसतली. तेन्ना तूं थंय बरें करूंक पावतलो. तूं स्वता बरो करतलो स्वताक, तेन्ना तुका त्या लेवलाक पावपाक इजी जातलें. कित्याक तूं तो लेवल एवरी डे खेळोन 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 येता. आतां तुमी दिलीप सरदेसाय सरांचें नांव घेतलें. हांव दिलीप सरदेसाय सर म्हाज्या वांगडा हांव CCI आसलो तेन्ना आसलो. हांव अंडर 14 CCI मुंबय जो कॅम्प जाल्लो तितून ते आसले. सो तांकां हांव बरो जाणा, म्हाका ते बरो सपोर्ट करी. तेन्ना तेंच्यांनी म्हाका सांगलेलें की तूं जाता तितको हांगा यो आनी खेळ क्रिकेट, मुंबय येवन खेळ. कित्याक ऑब्वियसली आमचो हांगा स्मॉल स्टेट आसा, आमचो तसो कॉम्पिटेटीव लेवल ना बरोबर ग्रो जावपाक. तुका कॉम्पिटेटीव लेवल खेळ्ळो जितको तूं तितको तूं ग्रो जातलो असो म्हाका दिसता. सो प्लेयर्सांनी एक बरें स्ट्रॉंग डिसिजन घेवंक जाय की हांगासल्यान जेन्ना तांकां फ्री टायम मेळटा, हांगा पावस आसा, आमी हांगा क्रिकेट खेळोंक मेळना, ह्या टायमार तेंच्यांनी खंय तरी वचोन बरी क्रिकेट आपली कंटिन्यू दवरपाक जाय. तेन्ना ते जेन्ना सीझन येतलो रणजी ट्रॉफी कितें, तेन्ना ते त्या रेडी आसतले, ते कम्पीट करपाक प्रिपेर्ड आसतले. बरोबर, सारकें. आनी म्हाका सांगा की आतां आमी पळयता की इतल्यो मॅचीस जाता आनी T20 जालो, टेस्टी उपरांत आतां वन डे उपरांत T20 उपरांत T10 येयला, तेच्या 100 सुद्दां येयला. सो वेगवेगळे फॉर्मॅट्स आतां डिवायड जाल्ले आसा. सो तुका दिसता की टेस्ट मॅच लोकांक हळू लोकांच्या मनांतल्यान हळू कमी जावपाक लागल्या इन फ्युचर? जरी आमी म्हणटा की तुवें म्हटलं की बेसिक्स आणि जे स्कील जे हालींच्या प्लेयरां मदीं खंय तरी कमी दिसता अशें म्हाका तरी दिसता. बिकॉज कितलेशे जे टेक्निकल प्लेयर आहा ते आयज टेस्टी कडेन कमी पळोवपाक मेळटा आमकां. बेगीन विकेटी वयता, बेगीन मॅची काबार जाता. 5 दिसाची मॅची जाता 4 दिसां भितर, 3 दिसां भितर सुद्दां काबार जाता. सो त्या बद्दल तुका कितें दिसता की टेस्ट मॅचीस वील सर्वायव इन लॉंग रन? टेस्ट मॅच सर्वायव जातलोच. टेस्ट मॅचाचे कित्याक जे कोण क्रिकेट लवर्स आसा आनी क्रिकेट प्रॉपर जाणा जाल्ले आसा तांकां टेस्ट क्रिकेट पळोवपाक एक्चुली मजा येता आनी खेळपाकूय मजा. आनी एक प्लेयर जाणा, विराट कोहलीन सुद्दां म्हटलां फाटीं की टेस्ट क्रिकेट ही खरी क्रिकेट आनी तुका तो रिस्पेक्ट
तुका टेस्ट मॅचीक जेन्ना तूं टेस्ट बरो प्लेयर आसता तेन्ना तुका क्रिकेट फर्टर्निटी रिस्पेक्ट करता त्या लेवलाची. बरोबर. सो ते टेस्ट क्रिकेट एक तो पॅशन आसता तो एक क्रिकेटराक जेन्ना विचारता तेन्ना ती क्रिकेट कित्याक टेस्ट क्रिकेट सगळ्यान डिफिकल्ट क्रिकेट. रेड बॉल आनी व्हायट बॉला मदीं खूब फरक आहा गो म्हाका दिसता. बरोबर. रेड बॉल क्रिकेट आहा ती टफ आहा आनी तेन्ना थंय तूं बरें करता हेजो मिनींग की तुका तो रिस्पेक्ट मेळटा. ओके ऑब्वियसली फॉर अ स्पेक्टेटर्स लोकांक खातीर हेंच्या खातीर कित्याक जनरल पब्लिक जनरल पब्लीक खातीर व्हायट बॉल क्रिकेट तितकीच इम्पॉर्टंट आहा. म्हाका दिसता T20 जेन्नाच्यान येयला तेन्ना क्रिकेटीचो ग्लोबली खूब इम्पॅक्ट पडला, विस्तार जाला, खूब हे जाला. कित्याक आतां म्हाका दिसता अश्यो जर्मनी मागीर ह्यो सुद्दां कंट्रीज आतां क्रिकेट खेळपाक लागल्या. आनी आनी कशें आहा ती क्रिकेट ते डायरेक्ट टेस्ट क्रिकेट खेळों शकना. टेस्ट क्रिकेट टफ आहा, तुका बरें तेका प्रिपरेशन जाय सगळें जे आजून तेंचो तो कल्चर ना. मात ते व्हायट बॉल क्रिकेट खेळों शकता ऑन अ गिवन डे. म्हाका दिसता की व्हायट बॉल क्रिकेटीन कितेंय जावं शकता. T20 गेमीन एक वीक टीम सुद्दां एका दिसा जर बरी क्रिकेट खेळ्ळ्यार ते एक बऱ्या टीमीक मारूं शकता. बरोबर. मात टेस्ट क्रिकेटीन तशें जावपाक खूब कमी चान्सीस आहा कित्याक टेस्ट क्रिकेटीन बरी टीमूच जिखता मोस्ट ऑफ द टायम. कित्याक तो म्हणून तो असो फॉर्मेट आहा लॉंग फॉर्मेट की तुका खूब तितून एफर्ट्स आनी हे लागता, तुजे टेस्ट जाता कॅरेक्टर. सो विराट कोहलीन म्हटलां तो रिस्पेक्ट मेळपाक तुका टेस्ट तितून खूब हे जाय. सो म्हाका दिसता टेस्ट आपल्या जाग्यार जायत बरोबर ती कंटिन्यू उरतलीत. आनी ह्यो ज्यो T20 इवन T10 आसा पळय हेच्या खातीर ज्या बाकीच्या कंट्रीजीन आमचो क्रिकेट आतां खूब ग्रो जाता, खूब इंट्रस्ट जाता. सो म्हाका दिसता इन लॉंग रन मे बी त्यो कंट्री जेन्ना डेव्हलप करतली क्रिकेट हे तेन्ना ती टेस्ट क्रिकेट खेळोंक पावतले. मात तेका मातसो टायम जाय. मात हे आपल्या जाग्यार जायत आनी ते आपल्या जाग्यार जायत. बरोबर. दोगांचे इम्पॉर्टन्स आसा 100%. बरोबर. सो आतां आमी वुमन क्रिकेटाचें म्हणटात की वुमन क्रिकेट हॅज ग्रोन फाटल्या कितलींशींच वर्सां आमी पळयता. पयलीं जेन्ना आपल्या पेरंट्सांक दिसतालें की एक चली मनीस जेन्ना क्रिकेटीन वयता तेन्ना ते कितें खेळटा काय म्हणून अशें येतालें. वेरेज आतां जें आमी पळयलां की इट हॅज चेंज द पर्स्पेक्टीव ऑफ द पेरंट्स, नॉट ओन्ली द पेरंट्स बट सरावंडींग द पीपल. जे कोण कोण आसा तांकां सुद्दां आतां कळटा की वॉट इज द इम्पॉर्टन्स ऑफ वुमन क्रिकेट. वुमन आयज आमी पळयता की बायलां खंयच फाटी ना आनी प्रत्येक क्षेत्रांत ती आयज वयर सरता. त्याच प्रमाणे क्रिकेटीन सुद्दां ती ग्रो जाल्या, त्यांची क्रिकेट स्टँडर्ड्स वाडल्या, प्लस वेगवेगळे फॉर्मॅट्स ते WPL आमी पळयला की फाटले 2 वर्सां इट हॅज ग्रोन. सो कितलेशेच फॉर्मॅट्स. सो ह्या कडेन तूं कसो पळयता की वुमन क्रिकेट सो डेव्हलप जायता हेचेर तुजे कितें विचार आसा? BCCIन वन ऑफ द बेस्ट डिसिजन घेतला. म्हणजे वुमन्स क्रिकेट पयलींच्यानूय आसली मात इतको तांकां एक्सपोजर नासलो, इतके पयशे इनवॉल्व नासले, मनी फॅक्टर इतको इनवॉल्व नासलो. सो खूब जाण रिलक्टंट जाताले. कोण आसली इनवॉल्व जे हांव एक्चुली कोण सिनियर वुमन्स जे क्रिकेट खेळटाली पयलीं तांकां खूब रिस्पेक्ट आहा म्हाज्या मनान. कित्याक तांकां फायनान्शियली व्हडलो सपोर्ट नासलो. बरोबर. ती फक्त ते फॉर द लव ऑफ द गेम म्हणटा पळय ती. अंजू चोपडा इज वन ऑफ द एक्झाम्पल. कितली वर्सां लव ऑफ द गेम म्हणजे तांकां ते आवडटा म्हणून ती खेळटाली, पॅशनेट आसली कोण तीच खेळटाली. सो तांकां खूब क्रेडीट दिवंक जाय की तेंच्यांनी ते कंटिन्यू केले. ऑब्वियसली आतां BCCIन जेन्ना इनिशिएटीव घेतले आतां तांकां इवन म्हाका दिसता तेंचो पे फॅक्टर सुद्दां तेंचो सिमिलर केला, मेन्स केला. बरोबर. सो आतां ते आसा तेच्या खातीर प्लस WPL येयला, ग्लॅमरूय येयलो, तांकां तो एक्सपोजर येयलो. आनी BCCIन डॉमेस्टिकाक सुद्दां खूब इम्प्रुवमेंट केला. तेंचे टुर्नामेंट्स वाडयल्या, अंडर-15 टुर्नामेंट्स इन्क्लूड केला, अंडर-22 टुर्नामेंट इन्क्लूड केला. पयलीं हे नासले. सो खूब क्रिकेट जालें आनी एक भुरगे आतां ते पळोवन ऑब्वियसली इतको तांकां इंट्रस्ट येयला भुरग्यांक. कित्याक खूब हांव पळयता कोचिंगान म्हाका फाटले 4-5 वर्सां खूब भुरगीं येता आतां आनी तांकां एक ती उमेद आसा खेळपाची. पयलीं उमेद आसताली मात अशें दिसतालें की कितें करियर काय ना, कितें खेळप. आतां तो क्वेश्चन ना. सो तांकां ते करियरूय करूं शकता बरी आनी फिजिकली तांकां बरें ते फीट उरता. गेम खेळटा म्हणजे तूं फीट उरता, तूं ते हितून उरता. सो खूब प्लस डिसिप्लिन येता. डिसिप्लिन स्पोर्ट्स इज अ मेजर डिसिप्लिन येता. बरोबर. चलया जी खेळान आसली तांकां आतां तो डिसिप्लिन येयला, तो फिटनस लेवल तेंचो वाडटा, ती उमेदीन हे जाता आनी खूब बरो हे आसा. म्हाका खुबशीं भुरगीं आतां इवन 8 year old 9 year old सुद्दां खूब जॉयन जाल्ले आसा कॅम्पाक हेका तेका. सो खूब बरें दिसता. नायस, व्हेरी गूड थिंग. सो आतां कालूच आतां इंडियेची मॅच जाली इंग्लंडा वांगडा आनी इंडिया जिखले. सो 1-1 सिरीज जाल्या. सो तुका आतां इट इज टू अर्ली टू प्रेडिक्ट बट तुका दिसता की यंग जनरेशन आमचे यंग क्रिकेटर्स
एक आता रिटायर जाले उपरांत विराट कोहली, रोहित शर्मा जे लेजंड्स आसले ऑफ दॅट गेम ऑफ इंडियन क्रिकेट, सो ते रिटायर जाले उपरांत न्यू जनरेशन हॅज टेकन ओवर. सो तुका दिसता की WTC नेक्स्ट जेन्ना जातली, फायनल जातली, तेन्ना तुका दिसता की इंडिया क्वॉलिफाय जातली? दो इट इज अर्ली टू प्रेडिक्ट, बट तरी म्हणटा तुका की दिसता हय जावं शकता 100%. कित्याक आमचो BCCIन आमचो डॉमेस्टीक हे इतको स्ट्रॉंग केल्लो आसा, आमचो डॉमेस्टीक क्रिकेट इतको हे आसा, कित्याक आमचो जो प्लेयर जेन्ना इंटरनॅशनल खेळटा पळय तेन्ना तो इतको रेडी आसता. जशें म्हाका दिसता की खुबशा एक ऑस्ट्रेलिया बीन सोडले जाल्यार बाकीच्या हितून ते तशे रेडी आसता जेन्ना ते इंटरनॅशनल, कित्याक आमी चड टायम घेयना. आतां तुमी जयस्वालाक बीन पळयता आसतले, कोण न्यू येता ते स्ट्रेट अवे रेडी आसता. बरोबर. सो आतां जाला म्हाका 100% चान्स आहा इंडियेक. आतां मातशें चड बेगीन आसा, मात सद्या जे आतां इवन बुमराक रेस्ट करून आमी गेम जिखले, नाल्यार सगळे जाण म्हणटाले की बुमराचेर चड डिपेंड रावता म्हणटाले, मात जिखले. सो आनी कशें आहा, एक 2-3 गोष्टी आमच्या मेजर चेंजीस जाल्या. विराट कोहली रिटायर जाला, रोहित शर्मा रिटायर जाला, ट्रान्झिशन पिरियड हा. प्लस राहुल द्रविड भायर गेला, जो इतकी वर्सां हँडल करता. एक नवो कोच येवप म्हणजे ताका सदांच एक टायम जाय आसता सेटल जावपाक. सो तो गंभीर येवन ताका प्लेयरूय, सिनियर प्लेयर्सूय आतां ना, सो ताका आतां परत ते रिबिल्ड करची पडटली टीम. हय, मात BCCIन आमचो स्ट्रक्चर इतको स्ट्रॉंग केला म्हाका दिसता, म्हणून आमी म्हाका दिसता बेगीन कोप जातले आनी आमी 100% बरो रिजल्ट दितले अशें म्हाका दिसता. फायनल आमी 2दा खेळ्ळा आनी जिखोवंक ना, सो मे बी नेक्स्ट टायम आमी पावून आमकां जिखपाक चान्सीस आहा. बरोबर. सो तुका लास्ट एक मेसेज क्रिकेटरांक खातीर, गोवन क्रिकेटरांक खातीर जो दिवपाक जाय तो तूं कितें दितलो? कित्याक तूं क्रिकेटर आसलो, तेज्या उपरांत तूं रिटायर जालो, कोच जालो, तेज्या उपरांत मॅच रेफरी जालो, सो तुका कितें मेसेज दिवपाक जाय जे गोवन क्रिकेटर्स आसता तेंच्या खातीर? म्हाका एक खूब हांव पयलीं प्लेयर आसलो तेन्ना आमचे राजेश कामत सर आसले कोच, तेणे एक सांगलेले की इफ यू लव दीस गेम द गेम वील लव यू बॅक. बरोबर. म्हणजे ते आतां म्हाका आतां आयज फाटीं 2 दीस रियलायज जाता की तेजें मिनींग एक्झॅक्टली कितें आसलो. कित्याक म्हाका पयलीं दिसतालें की क्रिकेट खेळोनूच तुका गेम परत दितली, मात ना, म्हाका आतां रिटायरमेंटाच्या 7 वर्सां मागीर सुद्दां आजून म्हाका गेम कितें तरी दिता, कित्याक हांव सदांच क्रिकेट खेळा सिन्सियरली, हॉनेस्टली. सो तेज्या मागीर कोचिंगानूय हांव हॉनेस्ट आसलो, तितूनूय म्हाका क्रिकेटीन खूब कितें शिकयलें आनी ते सगळें म्हाका हेल्प जालें आतां मॅच रेफरी जावपाक. गोश्टी सो क्रिकेट म्हाका आजून दिता आनी खूब जाण तेंच म्हणटा. सो ती खूब इम्पॉर्टंट अशी मॅसेज आसली, तीच हांव हे दिवपाक सोदता भुरग्यांक की लव दीस गेम. कित्याक ही गेम इतकी ब्युटिफूल आहा की ह्या गेमीक जर तूं सिन्सियर रावलो आनी केलें जाल्यार गेम तुका सिन्सियरली परत खूब कितें दितली. बरोबर. सो एज अ प्लेयर, एज अ कोच आनी आतां मॅच रेफरी, म्हाका क्रिकेटी खातीरूच कितें आसा तें आसा, म्हणजे रिकॉग्नेशन म्हण नाल्यार कितें लायफान कितें सेटल आसा हांव सद्या थोडो कितें, तो क्रिकेटीच खातीर आसा. बरोबर. सो ती एक मॅसेज दिवंक सोदता. आनी दुसरी एक की एक लर्निंग स्टॉप करूं नाका केन्नाच. कित्याक हांवें म्हाज्या एक्सपिरियन्सा प्रमाणे हांव रिटायरमेंट दिवन डायरेक्ट कांय करूंक ना. म्हणजे हांव पयलीं म्हाका हें दिसलें की म्हाका कोचिंगान वचोंक जाय जाल्यार हांवें वचोन पयलीं ते NIS कोर्स केलो 1 वर्साचो थंय पंजाब. हय. तेज्या मागीर थंय हांव खूब कितें शिकलो. तेज्या मागीर लेवल 1 लेवल 2 BCCIचे करून. सो जे कितें कोर्सीस आसा, कितें आसा, खंय शिकपाक मेळटा ते सदांच शिका. कित्याक तुमकां रिटायरमेंट जावन सुद्दां तेजे खूब फायदे जातले. कोण खेळटा तांकां हांव चड कांय सांगिना, खेळटा तांकां खबर आसा कितें तें. बरोबर. मात हांव म्हणटा की आफ्टर रिटायरमेंट, आफ्टर गिवींग सो मेनी इयर्स, म्हणजे 25 इयर्स ऑफ क्रिकेट खेळटा तूं, एक आतां जेन्ना तूं जर 35 एजीर रिटायर जाता जाल्यार तूं 15 वर्साचेर स्टार्ट करता. बरोबर. 15 ते 12 वर्साचेर. तेज्या मागीर तूं जर शिकत रावलो त्या ड्युरींग दॅट पिरियड जाल्यार तुका आफ्टर रिटायरमेंट सुद्दां खूब फायदो जाता, जसो म्हाका जाला. सो त्या खातीर हांव सांगूंक सोदता की तुमच्या प्लेईंग करियरान सुद्दां शिकत रावा. आनी हे लॉज बीन आतां म्हाका करून अशें कळ्ळें की हांव जेन्ना खेळटालो तेन्ना ह्यो गोश्टी जर म्हाका थोड्यो खबर आसल्यो जाल्यार हांव आनी बऱ्या तरेन मे बी गेम खेळोंक शकतालो. आनी कोचिंगान म्हाका खबर आहलें जे लागून हें करतना म्हाका आनी नॉलेज येयली तेजेर. सो कळ्ळें की इवन एज अ कोच म्हाका ह्यो गोश्टी जर हांवें आनी जर कळले जाल्यार एज अ कोच आनी बरें करूंक पावतलो. सो शिकत रावपाचें अशें म्हाका दिसता. खरेंच तुवें 2 मेसेजीस ज्यो दिल्या तेचेरूच हांव आतां एंड करता की एक म्हणजे इफ यू लव द गेम वील लव यू बॅक. आनी दुसरी गजाल नेवर स्टॉप लर्निंग. हे 2 मेसेजी आमी घेवन हांगासर हांव थांबता.
थँक्स अ लॉट. तू येयलो, तुजे वेळान वेळ काडलो, आमच्या स्टुडिओन मुजरत आयलो आणि आमकां वेळ दिलो तुजो बिझी शेड्युलांतल्यान तुज्या. तेका लागून तुका थँक्यू. थँक्यू सो मच.